आमकां मागच्या कंट्रोलच्या रुमान 9:51 फायर कॉलाची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. आमकां त्या कॉलारान सांगलें रॉयल कॉल हॉटेल नियर पेट्रोल पंप वागातोर हेका उदक पेटलां. इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनाची ड्युटी करून आमची फायर व्हेकल आमी हांगा टर्न ऑफ केली. इमिजिएटली हांगासर आमी येवन ते पयले रॉयल कॉल येता हॉटेल आसा फर्स्ट हेजे फ्लोराचेर वयले म्हाका आनी फ्लोरार उदक पेटलां. इमिजिएटली आमच्या व्हेकलान आमी फायर फायटींग कितें स्टार्ट केलें आनी आमकां अशें दिसून येयलें हो खंय तरी उदक तो वाडो शकता म्हणून तितलें वयर पेटलें. इमिजिएटली आमी पोरोरीम फायर स्टेशना कडच्यान रिइन्फोर्समेंट मागलें आनी विथ द हेल्प ऑफ पोरोरीम फायर स्टेशनाच्या हेजे वांगडा पयलीं आमी फायर तो कंट्रोल तो केलो आनी तेजे उपरांत आमी आतां तो फायर कंप्लिटली एक्सटिंग्विश केला. आमी त्या मॅनेजराक कितें विचारलें तो म्हणटा वयर स्ट्रक्चराचेर थोडें सामान आसलें. एक्झॅक्ट तो म्हणटा कॉज म्हणटा तो सस्पेक्टेड म्हणटा तो शॉर्ट सर्कीट पण एक्झॅक्ट तो सांगपाक नको. पण ग्रावंडाचे वयले कितें तेजे मटेरियल कितें स्टोर केलें तेजे वुडनचे राफ्टर बाकीचे कितें आसलें ते तेजे ऑलमोस्ट सगळ्याचे जळ्ळा. ग्रावंडाचे सकयल काय तिचे ऑलमोस्ट तेजे लॉस अशें कांय ना. लॉस तो म्हणटा लाखाचे वयरूच आहा म्हणटा पण जवळ जवळ आमी 20 ते 30 लाखाची तेजी प्रॉपर्टी सेल केल्ली आहे. विथ द हेल्प ऑफ म्हापसा आनी पोरोरीम फायर स्टेशन दोन्ही वॉटर टेंडर हे वापरून आमी कंप्लीट हो फायर एक्सटिंग्विश केलो. ते तो म्हणटा वयर म्हणटा पेंटिंगेचें काम चालू आसलेलो म्हणटा मॅनेजर. तेजे हे ते रिसॉर्ट आसा 2 आसा तेजे फुडें आनी फाटीं. फुडले आतां सद्या जो खंय इन्सिडंट जाला फायराचो तो म्हणटा इट इज अंडर म्हणटा तो रिपेर म्हणटा तो. पण एक्झॅक्ट आमकां तेणी इन्फॉर्मेशन दिवना पण रिपेर म्हणटा. पण एट द टायम ऑफ इन्सिडंट म्हणटा सकयल तेजे मनीसच आसलेले ऑक्युपायड नासलेले गेस्टार. एक्झॅक्ट आतां तेजो जेन्ना आमी आर कोण येतलो तो एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन दितलो आमकां. तशें आमी वयले कितें फायराचें कितें आसा तें कंप्लिटली तेजे क्लियर ते केला आनी हॉटेलाचे जे सेकंड पार्ट आहा ताका कांयच तेजे लॉस तेजे जावना. तो वयले शॉर्ट सर्कीट एक्झॅक्ट तेणी आमकां कॉज ऑफ फायर कितें तें सांगूना.